एकमेकांनी सगळ्यो गजाली तुमकां एक्सप्लेन केल्या. मायकल लोबो म्हजो बरो मित्र, हांव आनी तो दोगूय वांगडाच आमदार जाले. ताज्या उपरांत हांव सभापती, तो उपसभापती जालो. ताज्या उपरांत हांव मुख्यमंत्री, तो मंत्री जालो. ताज्या उपरांत मदीं तो विरोधी पक्ष नेतय जालो. ते खुर्चेर तो बसलेलो आसा. म्हाका फक्त हांव जोकिंगली सांगता, काय म्हणजे वायट कोणी धरचें न्ही. मायकल लोबो BJPंतल्यान काँग्रेसीन गेलो. गेल्या उपरांत म्हाका हरची भंय दिसना. लोकांक हांव सांगता भियोनाका म्हणून. पण म्हणलें मायकल लोबो एकटोच गेलो खरो, पण परत येताना 8 जाणांक घेवन येयलो. एकटो गेल्लो आनीक 7 जाणांक घेवन तो परत BJPन येयलो. ही तेजी पॉझिटिव्ह बाजू आसा. तो कन्विन्सिंगान कोणाक आयकना, ताणें कन्विन्स करप, ओके, मायकला कडल्यान शिकचें. आनी ओवरऑल म्हणजे कित्याक आमी सांगता कन्विन्स करप, नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स, बट एखादी डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी पळयता की मतदारसंघातल्या एखादें काम लोकांक कन्विन्स करून बाबा कंपाऊंड फाटी घे, फुडें घे म्हणपाक खूब कठीण. बट तो ते कन्विन्स करून पुराय कलंगूट मतदारसंघातली डेव्हलपमेंट फाटल्या कंटिन्युअसली 13 वर्सां खरोखरच म्हणजे एक खूब बऱ्या पद्दतीन केल्या. सरकाराच्या पयशांनी केल्या, आपली पदरमोड करून केल्या. इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट. ह्या बाबतीत जर रँकींग काडलें आसत जाल्यार मायकलाचें रँकींग 1 नंबराचेर वयतलें हें आमी सगळ्यांनी मान्य करपाक जाय.